नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मनोज परबाच्या हजेरेत आरजीपीच्या सीईसी बसकेत जालो पक्ष बरखास्त करपाचो निर्णय. निर्णयाक विरोध करीत कांय सीईसी वांगड्यांनी उक्तायली चिंता. फोंड्या पोटवेंचणूक निमणी रद्द. सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल. डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या मरणा उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान याचिका काढली निकालात. उरिल्लो 1 वर्साचो कार्यकाळ. ह्या तरतुदी वेल्यान कायदेशीर वाद मात कायम. सोडना खैराट वाठारांतल्या एका घराक लागलो उजो. उजान लासून घरकान्नीक आयलें मरण. जाल्यार धुवरान घुसमटिल्ल्यान दोनूय भुरगीं पडली बेशुद्ध. दोगांचेर जीएमसीत उपचार आसा सुरू. पोरणे गोंय वाठारांतल्या दायज थळा भोंवतणच्या जमनी उदरगतीचेर बंदी. गोंय सरकारान घेतला व्हड निर्णय. शार आनी गांव नियोजन कायद्याच्या कलम 39(अ) खाला घेतला निर्णय, सांगता नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे. मडगांव नगरपालिका ओलो कोयर व्हरपा खातीर दर म्हयन्याक करता 14 लाख रुपया खर्च. संसड्यार कायमस्वरुपी कोयर वेवस्थापन प्रकल्प स्थापन करपाची काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोन केली मागणी. आनी हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येलो अलर्ट केला जारी. 16 आनी 17 मेक जोरदार पावस पडपाचो उक्तायला अदमास. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. मनोज परबाच्या हजेरेत आरजीपीच्या सीईसी बसकेत पक्ष बरखास्त करपाचो निर्णय जालो. पार्टेत एक आमदार आसतना लेगीत पार्टी बरखास्त करपाचो निर्णय चुकीचो असो सल्लोय कांय वांगड्यांनी दिलो. ह्या निर्णयाक विरोध करीत कांय सीईसी वांगड्यांनी चिंता उक्तायली. जाल्यार फाटली 4 वर्सां पार्टी बेकायदेशीररित्या चलताली अशेंय कांय सीईसी वांगड्यांचें म्हणणें. 21तल्या 15 फुडाऱ्यांनी पार्टी बरखास्त करपाच्या निर्णयाक तेंको दिलो. मार्च म्हयन्या उपरांत पार्टीचो अध्यक्ष तशेंच पद अधिकाऱ्यांनी वेंचणूक जावपाची आशिल्ली ती अजून जाल्ली ना असोय आरोप तांणी केलो. मजगतीं कथाकथीत आरजीपीच्या अंतर्गत पक्ष फुटीचेर आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान आपूण पक्षा वांगडाच आसा अशें रजाव दीत उलोवप टाळ्ळें. मीटिंग आपोवना पार्टीची जनरल बॉडी मीटिंग जावना. फक्त सीईसी कमिटी सुप्रीम म्हणटा सीईसी कमिटीक जाता. आ सीईसी कमिटीक जे जाता ते आमचे 2 जाण मेंबर आसा हांगा. जे सीईसी कमिटीक पळय जे डिसिजन जाता ते सुप्रीम म्हणटरीत. पूण थंय एक असो शॉकात गजाल आयकुपा आयली आमकां. ती म्हणल्यार पार्टी बंद करपाची. रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी बंद करपाची सीईसी मेंबर उलयतात. हें प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय. आनी सीईसीक जे मेंबर आशिल्ले जे मी अपोज केले ते हेका तो आमचे प्रेमान भाऊ आसा आनी कॅन्डिडो आसा. प्रेमान भाऊ तुमकां तेजे डिटेल कितें सांगता. मिटींग कितें जालें आनी कोण कितें उलयलो तें तुका सांगतलो. ती बंद करप ना आनी पार्टींतल्यान कोणाक काडप ना. आनी तिसरें मत आशिल्लें तुमी जे व्हॉट्सअप चॅटिंग फेसबूक चॅटिंग जाता तें जावप ना. आपले जे इंटरनल गजाली आसा त्यो आपले इंटरनल बसोन सॉर्ट आउट जावपाक जाय. हें म्हाजें पर्सनल मत आशिल्लें आनी हांवें सीईसी कमिटी मेंबरांक हें सगळ्यांक सांगलेलें. तर काही सीईसी मेंबर म्हणूंक लागले ना आमकां तें कळपाकूच जाय, करपाकूच जाय चॅटिंग. सो करून आज पर्यंत हो प्रकार जाला पळय तो सगळो वाऱ्यार गेल्लो आसा. आनी हेका सगळी सीईसीचे जे मेंबर आसा आमचे जे शटडावन करपाक जाय म्हणटा पार्टी पळय ते जबाबदार आसा म्हाका तरी दिसता. आनी हे सोशल मिडियाचेर आमी घालपाक जायनाशिल्ले. आनी हे सोशल मिडियाचेर आज हो लास्ट ट्रॅक गेला आनी हो ट्रॅक परत येवपाक जाय हें आजुनूय म्हाजें मत आसा. कारण हे पार्टी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक सगळे भुरग्याचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. सीईसी मिटिंगेन बरे टॅलेंटेड भुरगे आसात. तेंच्यांनी कांय उतरां सुद्दां काडूना थोड्यांनी. म्हणजे पार्टी जी बंद करूं म्हणटात पळय तांकां क्रॉस करतलो जाल्यार तेंच्यांनी जे तांकां ह्युमिलेशन जाता हे प्रकाराचेर तेंच्यांनी आवाज सुद्दां काडूना. म्हणजे ते काही दबावा खाली रावल्या. पूण हे दबावा खाली रावपाचो प्रश्न ना. आरजी पार्टी फुडें वचपाक जाय आनी गोंय आमचें वाचपाक जाय. इतलेंच हांव आयचे कडेन सांगता. पार्टी बंद जावपाक जायना म्हणून. देव बरें करूं. हाली जो आरजीपीन जो बोवाळ चल्ला तेजेर तुजें कितें ना एकूच कमेंट दी न्ही. म्हणल्यार तूं आसा आतां पक्षान काय कशें कितें पक्षान आसा तर ना तुवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या म्हणून तुजें नांव केलां. कमेंट मागीर कमेंट दिता. एंटी पार्टी एक्टिविटीज मीटिंग चालू आसा. गिरीश एंटी पार्टी एक्टिविटीज अशें तुजेर एलिगेशन जालां. हांव दिता.
फोंडेची पोटवेंचणूक जावची ना हाचेर निमणे सर्वोच्च न्यायालयान शिक्कामोर्तब केले. काँग्रेसीचे उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या मरणा उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान तांणी दाखल केल्ली याचिका निकालात काडली. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पोटवेंचणूक रद्द करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान कायम दवरलो. मात लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 151A अंतर्गत उरिल्लो 1 वर्साचो कार्यकाळ ह्या तरतुदी वयल्यान कायदेशीर वाद अजून कायम आसा. संबंधित प्रलंबित प्रकरणात डॉक्टर भाटीकर हाच्या वकिलाक कायदेशीर मुद्दे मांडपाची न्यायालयान परवानगी दिल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी आता जुलयात जावपाची आसा. चोडण पंचायत वाठारात एका घरात लागिल्ल्या उज्यात लासून 55 वर्सां पिरायेचे बायलेक मरण आयले. जाल्यार तिची दोनूय भुरगीं चली आनी चलो ही दोनूय भुरगीं बेशुद्ध पडलीं. उज्याची ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर घडिल्ल्याचें कळटा. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचो स्फोट जाल्ल्यान उजो लागला आसूं येता असो अदमास आसा. चोडण पंचायत वाठारांतल्या खैराट वाड्याचेर सर्गेस दयानंद वळवयकार हांच्या स्लॅबाच्या घरांतल्या हॉलाक उजो लागलो. ह्या उज्यात हॉलांतल्या टीव्ही सयत हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान आनी फर्निचर जळ्ळे. उजो लागलो तेन्ना घरांत सपना मापारी आनी तिची दोनूय भुरगीं न्हिदिल्ली अशी म्हायती मेळटा. सपना ही उज्यात लासून तिका मरण आयले जाल्यार धुवरान घुसपटिल्ल्यान चलो आनी चली बेशुद्ध जाली. तांचे जीएमसीत सध्या उपचार सुरू आसात. घरांतलो सिलिंडर वेळारच भायर काडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. पोरणे गोंय वाठारांतल्या दाय स्थळां आनी पर्यावरण संवेदनशील वाठारांची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान व्हड निर्णय घेतला. पोरणे गोंय भोंवतणी सुमार 4,04,000 मीटर जमीन तशेंच सांताक्रूज वाठारांतल्या मँग्रोव आनी मिठागराच्या कांय भागांनी उदरगतीचेर बंदी आशिल्ले वाठार अशें जाहीर केल्या. देखून ह्या वाठारांनी खंयच्याय प्रकाराच्या बांदकामाक बंदी आसतली. शार आनी गांव नियोजन कायद्याच्या कलम 39A खाला हो निर्णय घेतला अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. मडगांव नगरपालिका ओलो कोयर व्हरपा खातीर दर म्हयन्याक 14 लाख रुपया मेरेन खर्च करता. काकोडेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात कोयर धाडपा खातीर वर्साक सुमार 1,68 लाख रुपया खर्च जातात. आनी शारांत अजूनय कायम स्वरुपाचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प नाशिल्ल्यान हो प्रस्न गंभीर जाला. मजगती 15 TPD बायोमिथेनेशन प्रकल्पा खातीर उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची अंमलबजावणी करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेस फुडारी सावयो कुतिनोन केला. संसोड्यार कायम स्वरुपी कोयर व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करपाची मागणी तांणी केल्या. संसदा म्हणटा तो आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मडगांव एक भांगरा तांती दिवपी कोंबडी जाल्ली आनी हे सामकें ही भांगरा तांती सामकी कशे भाशेन साठोवपाची हें सामकें मडगांव म्युनिसिपालिटीन सारकें एक डायरेक्शन केल्लें आनी तें तांकां कायम चालू करतलें. ऑन 12 मार्च 2024 हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली की मिनिमम 15 टन्साचो प्लांट घालचो म्हणून बायोमिथेनेशन सो दॅट इट कॅन ट्रीट वेट वेस्ट समजला. तो घालचे सुवातेर काडला आनी 5 TPD प्लांट घातला ड्राय वेस्ट जोडोवपा खातीर. आनी वेट वेस्ट आहा तो कंटिन्युअसली हातोयता काकोरा समजला. कितले ट्रान्सपोर्टेशनाक कॉस्ट जालो पडटा. 2 हे आसा ताका फर्नेसीस आसा 2 चिमणी आहा एक चलना. आनी दुसरे 5% हें आसतालें म्हणटाले ते वेस्ट 5 टन सपोज थिंग जोडयले जाल्यार 5% हें उरतालें म्हळ्यार 50 हय एश उरतालें. तूं वचोन पळया थिंगा 4 कायली सुद्दां एश जालना. हेजो अर्थ कितें की जो 5 टन्स कॅपेसिटी आसा तो जायना थंय. पयलीं हें घातिल्लो बायोमिथेनेशन प्लांट SGPD ग्रावंडार तें ओडेस्कोटी गेले हेंच नासतना बंद पडलो तें स्क्रॅप जालें. तुवें कोणाल पयशे म्हण हें मोडटा ते तुमचे स्वता पयशे आसले जाल्यार तुमी हे भाशेन उदास करता आशिल्ले हें मडगांवकारांक तुमी सांगपा जाय. मडगांव म्युनिसिपालिटी खुबशा कारणां खातीर गोंयभर फेमस आसा. ते मागीर गार्बेज कलेक्शन आसतलें, गार्बेज डंपिंग आसतलें जावं गार्बेज हँडलिंग आसतलें, त्याच बरोबर आनी वेगवेगळी कारणां आसतलीं. पूण सगळ्यांत चड जर मडगांव म्युनिसिपालिटीचो जालें म्हणजे आमच्या फाटल्यान दिसता तो संसोडो गार्बेज प्लांट. हो संसोडो गार्बेज प्लांट म्हाका दिसता 2011 बंद. जो ओरिजिनल कंपनी जी हो प्लांट चलयताली ते कंपनीन हो प्लांट सोडलो. नंतर प्लांट हो मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन गेलो. पूण हांगा गार्बेज मडगांव म्युनिसिपालिटी
म्युन्सिपाल्टीन चडांत चड गार्बेज जी आसा ती पयलीं सालगांव आनी मागीर काकोडा धाडपाक स्टार्ट केली. रुपया गार्बेज जी आसा वेट गार्बेज ती ट्रान्सपोर्टेशन करपाक म्हणजे हांगच्यान काकोडा धाडपाक लागून 14 लाख रुपया मोडटा, जे वर्साक 1.68 करोड रुपीज जातात. सो विचार केलो जाल्यार ह्या पयशांची मडगांव म्युन्सिपाल्टी कांय वर्सां मोडल्यात ते प्रमाणे एक स्वतंत्र प्लांट तांकां येता आशिल्लो आनी तांकां डायरेक्शन दिल्लें की तांणी तो गार्बेज प्लांट मोठो करचो, पूण तांच्यांनी जमलो ना. आतां कावन्सिलाचे टर्म काबार जावपाक आयला. अजून पर्यंत मडगांव म्युन्सिपाल्टी कडेन म्हणजे फाटली एक 5-10 वर्सां जातली म्हाका दिसता की तांचे कडेन प्लांट स्वताचो प्लांटच ना आनी ते फूल डिपेंड आसा तेजेर. मडगांव म्युन्सिपाल्टीक अत्यंत गरज ना, कारण तांचे कडेन 35 टन वेट गार्बेज जाता आनी एक 15 टन सुमार ड्राय म्हणजे प्लास्टीक वेस्ट हे जाता. सो हाका ट्रीट करपाक फ्युचराक हो प्रॉब्लम जो आसा तो हँडल करपाक लागून तांकां अत्यंत गरज आसा आनी तो येतलो काय ना हाजेर मडगांवचे कावन्सिलूच न्ही जाल्यार आमदार आनी बाकीचे आमदार हांणी बसून सिरियसली चिंतपाक जाय. एक्चुली विचार आतां पर्यंत जावपाक जाय आसलो तो जालो ना. म्हणून ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करूं. पावसाच्या दिसांनी डेंग्यू चिकनगुनिया सारखी हेर दुयेंसां जावची न्हय, ताका लागून घरा लागसार वा हेर सुवातेर उदक सांठोवन दवरचें न्हय, अशें आवाहन UHC पणजी भलायकी अधिकारी डॉक्टर विद्या परब हांणी राष्ट्रीय डेंग्यू दिसा केलां. जळारी पैदास जावपा खातीर फकत हळशिकावण्या उदकाची गरज नासता. टायर, बालदी वा हेर आयदनांत एकठांय केल्लें निवळ उदक लेगीत जळारांचें प्रजनन केंद्र जावपाक शकता. देखून आपल्या घरा भोंवतणी नितळसाण दवरपाचो सल्लो भलायकी खात्यान दिला. Colleges in the Panjim area, but my special appeal, and I would like to thank the media. They have been very important partners in this activity because कितें आसा धाकट्या हॉलान मिटींग गेले उलयले आनी गेले, पण ते खुबशे लोकांक पावंक शकता because of the media through their channels, through the print and cable channels. They are, YouTube and all. They have been reaching it. So thanks to them for their continuous support in this campaign. And I feel that if you all resolve today that 16th May, Zamlela asa, 30th is State Food Day. So, as a state, let us, get a good certificate, so to say, that we also can be dengue free, or we have a good anti-dengue or dengue control campaign. Let that message go to the tourists. And finally, I feel that we have to, approach tourism department. कित्याक आसा आतां पयला खुबशे फ्लॅट A, B म्हणून रजिस्टरमेंट जाल्ले आसा. So they are giving these flats or bungalows to the tourists. Okay, so they booking करता, they spend some time, they go. So थंय ते फ्लॅटान कितें जाता कोणाक खबर ना. So if we can get a list from the tourism department, तरी आमी फ्लॅटां आनी which are registered with them, we can approach, because today the situation आमी म्हणटात गोवा is a small state, पण आमी पळयता resident population जर 18 लाख आसा, गोंयान 1,10,00,000 टुरिस्ट येयले 2025. So you just imagine the entire discussion is starting to change. परत आमी जे उलयता, tourists will be a very important component in our control program. At least word of mouth, and they will go back to their state. They control dengue. We should say thanks to Goa that they have taken a good message. Mosquito of dengue, like Aedes mosquito, those specially breeds that are in cool places, little water, like flower pots, like any stagnant water. Means in a like आता म्हणजे picture एक photo show केलो of that coconut. म्हणजे हांव बिफोर कमिंग टू द अर्बन हेल्थ सेंटर आय मेट चिंबेल, आनी चिंबेल आमी जो प्रॉब्लम फेस करताले इन दॅट GMC सराउंडिंग ऑफ दॅट कोकोनट ट्री. एवरी टायम ते कितें करताले, आमी जेन्ना अशें सगळ्यांक नोटिसीस काडले अराउंड दॅट GMC हॉस्पिटला कडल्यान भायल्यान जे घेवन बसता. सो तेंच्यांनी ते जे वेंडर्स आशिल्ले पळय लोकल वेंडर्स, तेंच्यांनी कितें केलें,
की आमची नोटीसी येतली की सगळे जे उखलिले आणि व्हरून आपल्या घराकडे व्हरून डंप केले इन द कुडका आणि दॅट सराउंडिंग एरिया. अशें जालें की जीएमसी कडे सगळे ओके जाले आणि यांच्या घराकडे मागीर मॉस्किटो ब्रिडींग जालें आणि थंय स्प्रेड जालें. सो बेजिकली आमचें इंटेंशन अशें आशिल्लें की ती एरिया क्लीन करपाचें. राज्यात 16 आणि 17 मेक नेटान वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच नागरिकांक सादूर रावपाचो उलो मारला. म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी म्हापसा शाराविशीं आशिल्ल्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. शारांत सुरू आशिल्ल्या रस्त्यांच्या हॉट मिक्सिंग कामां सावन ते पावसांत हुंवाराची स्थिती टाळपा खातीर केल्ली उपाय येवजण, कोयराची समस्या आनी हेर विशयांचेर म्हायती दिली. तिणें आपल्या कार्यकाळांत पुराय जाल्ल्या उदरगतीच्या कामाचो आढावो दिलो. म्हापशें मार्केटांतले सगळे रस्ते हॉटमिक्स जातले अशी माहिती नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी दिल्या. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की म्हापसाचे मार्केटांतले रोडांचे कितले हायलायट जाताले एवरी टायम. आनी मार्केटान जे रोड्स आसा ते अंडरग्राउंड केबलिंग खातीर सगळे ओपन केलेले आसले आनी रिइन्स्टेट केल्ले आसले, पूण हॉटमिक्स जावन नासले. आनी तेजो जो प्रपोजल आसलो तो आमदारा थ्रू गेल्लो हॉटमिक्स करपा खातीर. आनी आमदारा कडसून आतां तो अप्रुवल जावन PW डिपार्टमेंटासून तो अप्रुवल जावन आतां हॉटमिक्स आमच्या माजरान चालू आसा. हॉटमिक्स करच्या पयलीं आमदाराचो मेन इनिशिएटीव आसलो की ते रोड जे ड्रेनेजी आसा आनी रोड आसा तो एका लेवलाक येवपाक जाय. नाजाल्यार कशें जाता रोड वाडटा आनी ड्रेनेजी सकयल वयता आनी ते मागीर उदक आसा ते सगळें शॉपांनी वयता. म्हणून तेजो प्रयत्न आसलो की ते मिलींग करपाचें म्हणून. त्याच तरेन तेणी ते पयलीं सगळें मिलींग करून घेतलेलें आसा. आनी आमी काल सुद्दां गेल्लेली इन्स्पेक्शनाक, तेन्ना आमी पळयलां की आतां हॉटमिक्स चालू आसा आनी मिलिंगेचो ते मिलींग जावन तेजेर हॉटमिक्स जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसता म्हापशान ते मेन शकुंतलाची एरिया आसा थंय मिलींग जाल्लें आसा आनी हॉटमिक्सूय जाल्लें आसा. आतां जी भितरली एरिया आसा ती फेज वायज आमदार सगळें करून घेतलो. आनी म्हाका दिसता म्हापशाकारांक म्हणजे म्हापशाकाराचो सदांच हांगा पयलीं येयल्या उपरांत तेजो म्हापसा मार्केट असोसिएशनाचो पयलो क्वेश्चन आसतालो की म्हापसान मार्केटान हॉटमिक्स केन्ना जातले काय म्हणून. पूण आतां हे म्हापशान मार्केटान हॉटमिक्स बरे तरेन चालू आसा आनी सगळे मार्केट हे हॉटमिक्स जातले. त्या खातीर हांव आमदाराक तेणी हो बरे तरेन मिलींग करून हॉटमिक्स केल्ल्या बद्दल हांव तेका खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. एक म्हापशेकारांक हितून रिलीफ मेळ्ळेलें आसा आनी सगळ्या मर्चंटांकूय बरे तरेन एक सुविधा मेळटली. आनी आमचे PW मिनिस्टर तेंकाय हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे CM तेंकां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमच्या मार्केटाचेर लक्ष दिल्लें आसा. तशेंच आमच्या आमदारान वॉर्ड नंबर 9 हे थंयसर अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें, ते HT जाल्लें प्लस LT जाल्लें आनी म्हाका दिसता भरपूर 2 वर्सां वायज जाली की तेजेर रिइन्स्टेट जावन ते हॉटमिक्सा खातीर पेंडींग आसलें, ते सुद्दां तेणी केल्लें आसा. थंयसर सिवरेजीचे प्लस वॉटर पायपलायन हेजेर सुद्दां बरे रितीन जे कितें इश्यूज हायलायट जाले थंयसर जे टायमार हॉटमिक्स करतात ते टायमार मिलींग करतात ते टायमार तेन्ना ते सुद्दां तेणी रिजॉल्व केल्ले आसा. बदलते हवामान आणि ट्रान्सपोर्टाच्या खर्चाक लागून भाज्यांचे दर तेंगशेर पावल्यात. गोंयांत चडशा भाज्यांची आवक शेजारच्या राज्यांतल्यान जाता. ताका लागून येरादारीचो खर्च तशेंच तापमानात जाल्ल्या बदलाक लागून भाजयेचे दर बरेच वाडल्या. वालपापडेचे दर 160 ते 240 रुपया किलोचेर पावल्यात. टमाट 40 ते 60 रुपया किलो जाल्यार काने बटाट 24 रुपया किलो आसात. लिंबू 10 रुपयान फकत एकूच मेळपाक लागला. वाडट्या म्हारगायेत जेवणातलो महत्वाचो घटक म्हळ्यार भाजी म्हारग जाल्ल्यान सर्वसामान्यांच्या बोल्साक फटको बसपाचो हुस्को वाडला. नागपूरच्या आदले मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भारत पांडुरंग देशपांडे
हांणी शुक्रारा गोंय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाची सुत्रां स्वीकारली. फाटल्या 3 वर्सां परस अदीक काळ आयोगाक कायमस्वरुपी अध्यक्ष नाशिल्लो. फेब्रुवारी 2023 न्यायमूर्ती उत्कर्ष बकरे हांचो कार्यकाळ सोंपले उपरांत हे पद रितें आशिल्लें. न्यायमूर्ती देशपांडे हांणी गोंयांत न्याय वेवस्थेत वट्ट 28 वर्सां परस अदीक काळ सेवा बजायल्या. प्रिन्सिपल जिल्लो न्यायाधीश म्हणूनय तांणी काम केलां. दर वर्सा प्रमाण अंदू वर्सा पणजे भलायकी केंद्रा कडेन पुरुमेताचो बाजार भरला. वेगवेगळे तरेचे सामान विक्रेक आयला. पावसांत नुस्तेमारीक बंदी आशिल्ल्यान आदल्या तेंपा सावनूच पुरुमेत बाजाराक येवपी खारें नुस्तें वा हेर पुरुमेताच्या सामानाक खूब मागणी आसता. ते खातीर हे बाजारात सोलां, गांवठी मिरसांगो, कांदे आनी पावसांत लागपी हेर सामान विकपाक हाडिल्लें. पळयात ताची कांय खिणचित्रां. खूप वर्सां म्हाजी आई येता तिच्या फाटल्यान आतां हांव येता. आतां जाली खूब म्हाकाच जाली आतां 10-15. आणि किती किती सामान गोंयचे आमचे हाडल्या तितले आमचे गोंयचे सोडून आलेलो भाव कसो भाव तसोच आसा. 70 रुपया पड तांदूळ आनी अळसाणे 300 रुपया आणि सोलां 300 रुपया पड, आमटाण 300 रुपया आणि आम्याची सोलां 300 रुपया. आणि हे आहा खारे सुंगटां आहा मानशेची आनी गालमो आहा 250 रुपया पड आनी 200 रुपया गालमो. लोक येता आयजूच येयले. कितले दीस आसतले? 3-4 दीस आसता. आणि कितें सांगपा तुका ट्रेडिशनल आहा आमचे गोंयचे आदले ते आमी अजुनूय शेतान लायता करता आनी हाडटा. आणि लोक मुद्दम येताय का? लोक येता, रावतात आमकां पणजे. फेस्ताक आहात लोक रावता, येता मागीर. हे पुरुमेत वर्सान एकदा येता आमी घेवन हांगा 4 दीस बसता. आणि कितें गोंयचे कितें? हे सगळे गोंयचे, भायले कांय ना. आमी रोयता तेच घेवन येता. तुम्ही कुठं लायता पोरसां? आमी लायता पोरसां. मिरसांगो सगळे आमी लायता. आणि लोकांचो इतले असो कोहे सपोर्ट आहा? येता लोक येता म्हणून आमी येता न्हू हांगा व्हरपाक. स्पेशली आमचे गोंयचे चड व्हरपाक गोंयचेच लोक व्हरोंक येता म्हणून आमी वर्साचे वर्सा येता हांगा. ते येता म्हणून आमकां हे न्हू. आणि कितें कितें आहा तुकडे आतां? सोलां आहा, आमटाण आसा, आम्याची सोलां, अळसाणे, चवळी, नाशणे सगळे आमटाण, तांदूळ. हे सगळेच फ्रेश? हे आमचे सगळे. मिरसांग्यो तिंगाच जाता? आमीच वयता. यो तांबडे आमचे गांवठी मिरसांगो थंय रोयले. ह्यो आमी म्हापशा 1200 दिले किलो. 1200 किलो दिले. हांगा आतां 1000 लायले. आतां पावस पडले खरें. शुक्रारा दिसा आमी म्हापशा चडशे लोक हेच वतात? ह्यो आमच्यो गांवठी न्हू. मसाल्या कोडी नुस्त्याचे हाडटा ते नांव ते मिरसांगेचे? ह्यो मसुरी मिरसांगो बारीक. गिरी ग्रीन पार्क जंक्शना वेल्या उड्डाण पुलाचेर शुक्रारा राती इनोवा कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी पेडणेचो श्रेयांश तेली हाका उपचारा वेळार मरण आयलें. मजगतीं इनोवा कार चलोवप्यान नेटान गाडी हाडून स्कुटरीक धपको दिवपी केरळांतलो 66 वर्सां पिरायेच्या नितीन बालनाक साळगांव पुलिसांनी अटक केल्या. पुलिसांची फुडली चवकशी सुरू आसा. नासनोड्या गणपतीच्या देवळा कडेन एका घराक शुक्रारा रातीं अचकीत उजो लागलो. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत उजो पालपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणात हाडलो. संबंदीत करधनियाक सुमार 50,000 लुकसाण जालें. घरात कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालपी दळान उक्तायला.
20:50 आमकां कॉल येयलो हाऊस कॉट फायर म्हणून. आमी इमिडिएटली नॅशनला नियर गणपती टेम्पल आमी इमिडिएटली टर्न आउट केलो. वचून पळयल्यार घराक उदक पेटलेलो. आमी इमिडिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी फायर आहा तो एक्सटिंग्विश केलो. लॉस बी कितें आसा? लॉस तेजे एक 50,000 आसा. घरान कोण आसले बीन कितें? रिपेरिंग वर्क चालू आसा. हां. आनी कितें लॉस बी अशें कितें हें जाला डॅमेज? तेजे कितें लाकडां आसली तेजी आनी कांय ना. कितल्याक लागलो नको. हांव निकतो ड्युटी वयलो येयला. हांव पुलिशेन आसता. हांव ड्युटी वयलो येयला आनी थंय पावतकूच खंयच्यान होलसेल आहा पळय तो उबो रावलो उलोवपाक. उदक पेट्टा म्हणल्यार कोणूच येयना. कित्याक कोण पळोवपाक येयले म्हणल्यार हांव हांगा येयलो. हांगा येयलो जाल्यार भितर तर पळयता जाल्यार कोणूच भितर सरना. भायर सावन उदीक मारता. हांवें म्हणलें भितर सरना जाल्यार भायर सावन उदक मारून फायदो कितें म्हणून हांवें कितें केलें डायरेक्ट दार खंय हाका विचारलें तांकां. ते म्हणल्यार दार आहा म्हणजे ते दार मोडपाचें भितरल्यान खिया. हांवें कितें केलें भितरल्यान गेलो जनेलांच्यान दोन्यान मोडलें. भितर गेलो उडकी मारली भितर. दार वयता मोडूंक उडयना. पळयताना वार हात धुवपाक दार मोडलें हांवें आनी तेंच्या कडल्यान बालदी घेवन उदीक मारीत रावलो. उदक पालवलेलो मदीं मदीं पालवलेलो. उदक मारता मारता तें पालवता परतून पेट. म्हाजे मागीर हात दुखोवंक लागले आनी म्हाजें कांय ना. सगळें सुजलें म्हाजें. म्हणजे कितेंय जावं म्हाजी ड्युटी आहा ती हांवें केली. लाकडां आहात, सोयो आहात आनी कितें मदेर आहात, लोखणाची मदेर आहात भितर आनी लायटीचो बोर्ड व्हडलो आहा भितर. तेका जर पावलेलो न्हू जाल्यार काबार जावं. केपें तालुक्यात डॉनबॉस्को वाठारात कॅनलात एका अनवळख्या दादल्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली. कुडचडे उजो पालपी दळाच्या जवानांनी कूड भायर काढली. मरण पाविल्ल्या दादल्याची वळख आनी मरणा फाटलें नेमकें कारण कळूंक ना. पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.